नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. सरकाराच्या सायबर एज लॅपटॉपांचो भुरग्यांनी चलयला धंदो. वर्स सोंपचे पयलींच लॅपटॉप लागले विकूंक. सोशल वेबसायटीचेर सरकाराच्या लॅपटॉपांच्यो जायराती. पळयात प्रुडंटाचो एक्सपोजे. श्रीपाद नायक सोदता पर्यावरण रान मंत्रालय. खण ना जाल्यार पर्यटन मंत्रालय. प्राधान्य पर्यावरणाक. मंगळारा खासदार मुख्यमंत्र्याचे शिष्टमंडळ चल्ले दिल्ली मोदीक मेळपाक. धामशिऱ्या खांडोळ्यात 4 गायो मेल्यो विखारी प्लास्टिक खावन. 3 गायो बेपत्ता. गायांच्या पोटात प्लास्टिक. पोस्टमॉर्टेमात उक्ताडार. गोरवाकार मागतात लुकसाण भरपाय. जीएमसीत मेल्ल्याकूय ना मुक्ती. मोर्गात कुडींची पडल्या रास. अर्ध्यावर कुडी अनवळखी. उरिल्ल्यो आडकल्यात कोर्टाच्या केशींनी. पुलिसांचे बोट कायद्याचेर. पळयात रिपोर्ट. एएनसी पुलिसांनी हणजुण्या पर्रा धाडींनी घातले 25 लाखांचे ड्रग्स. नायजेरियन आणि ब्रिटीश नागरिकांक धरले. कस्टमान दाबोळे धरले 30 लाखांचे भांगर. आणि गोयचे स्टॉक मिनाच्या पावणेचो उपरासला मोठो प्रश्न. चीनात प्रेस पडलो टनाक $100 सकयल. आनीकूय पडटलो. ट्रेडर पावणेंतल्यान सरले फाटी. पळयात रिपोर्ट. खबर विस्तारान. स्कुलांनी सायबर संस्कृती वाडची म्हणून सरकार दिता त्या लॅपटॉपांचो भुरग्यांनी धंदो चलयला. पोरू मेळिल्ले लॅपटॉप भुरग्यांनी वर्स जावचे पयलींच विकूंक काडल्यात. फेसबुक, क्विकर, OLX सारकेल्या वेबसायटींचेर सरकाराचे लॅपटॉप विकूंक दवरल्यात. लॅपटॉप मेळ्यार वर्सा भितर तो विकचो ना, गैरवापर करचो ना अशें लावार्थी भुरग्यांच्या पालकाकडच्यान सरकार एफिडेविट घेता. मात ते लॅपटॉप विकून दर एकलो 12 ते 15 हजार जोडटा. सायबर एज आनी ई शिक्षणाक लायल्या चुट्टी. पळयात प्रुडंटाचो एक्सपोजे. सायबर एज येवजण सुरू केल्ली पर्रीकार सरकारानूच. ताचे फाटले कार्यकाळांत पोरू ऑगस्टांत सरकारान 11वेच्या भुरग्यांक सायबर एज लॅपटॉप दिल्ले. येवजण वर्सुकी 40 कोटींची. 17,000 भुरग्यांक लॅपटॉप मेळिल्ले. मात भुरग्यांनी ह्या लॅपटॉपाचो धंदो चलयला. कितल्याशाच जाणांनी लॅपटॉप विकूंक काडल्यात. कांय जाणांनी पयलींच लॅपटॉप विकून पयशे भितर उडयले. सरकाराक हो लॅपटॉप 21 ते 22 हजारांक पडटा आनी भुरग्यांक 1000 भरल्यार हो लॅपटॉप मेळटा. मात भुरग्यांनी ह्या लॅपटॉपाचो धंदो सुरू केला. फेसबुक, क्विकर.com, OLX.in सारकेल्या वेबसायटींचेर सायबर एज लॅपटॉप विकपाक काडल्यात. आपापल्या लॅपटॉपाच्यो जायराती दरेकल्यान वेबसायटीर घाल्यात. 21 ते 22 हजाराचो लॅपटॉप कांय म्हयन्यां भितर 12 ते 15 हजारांक वता. सरकाराची सायबर एज आनी ई शिक्षणाक लायली चुट्टी. अशीच एक ॲड प्रुडंटान फेसबुकार पळयली. आमी ह्या जायरातीचेर दिल्ल्या फोन नंबराचेर फोन केलो. आमच्या रिपोर्टरान ताका फोन करतना आपल्याक तो लॅपटॉप विकतो घेवंक जाय म्हूण सांगलें. उलयता उलयता कळ्ळें विकता तो भुरगो ताणें आपलो लॅपटॉप पयलींच विकला. ताणें जायरात घाल्या ती ताच्या इश्टाच्या लॅपटॉपाची. आयकात त्या भुरग्या कडेन आमच्या रिपोर्टराचें कितें उलोवप जालां तें. I saw your ad on Facebook advertisement that you want to sell your Cyber Edge scheme laptop, Lenovo. Yeah. Is it there still or you sold it? It's still there. It's still there? Okay, what is the price? You have quoted 13K. Anything 13K. negotiable? I can give you for 12. Okay, I was interested, but then I'm just scared that because it is Cyber Edge scheme and it is government property, so then there won't be any problem no in future. No. You can sell like that? Yeah. Okay, and is it registered on your name? No, actually it's my friend's laptop, so it's on her name. Okay, so you're sure no that there won't be any problem? No. Previously, have you sold any laptop like that, or this is? Yeah. I have sold mine. You've sold yours. Yeah. Okay. You are also a student, I guess. Then. Yeah. And when did you buy that laptop? 31st August. August last year. Yeah. Okay, so it is not at 1 year old. No. आमी इतल्यार रावले ना. विकता तो लॅपटॉप सायबर एज येवजणे खाला मेळिल्लोच म्हूण दोबरात खात्री करपाक प्रुडंटान भुरग्यांक लॅपटॉपाचे फोटो आनी कॉन्फिगरेशनाचो फोटो धाडपाक सांगलो. त्या प्रमाण त्या भुरग्यान फोटो धाडले.
पळ्यात विकपाक काडिल्ल्या लॅपटॉपाचें कॉन्फिगरेशन आनी सरकारान दिल्ल्या लॅपटॉपाचें कॉन्फिगरेशन दोगांचें कॉन्फिगरेशन एक सारकें. हें कॉन्फिगरेशन प्रुडंटाक IT कॉर्पोरेशनांतल्यान मेळ्ळां. तशेंच बाकीच्याय कांय भुरग्यांक मेळिल्ल्या सरकारी लॅपटॉपा कडेन विकता त्या लॅपटॉपाचें कॉन्फिगरेशन प्रुडंटान जुळोवन पळयलें. तो लॅपटॉप सायबरेजीचोच. लॅपटॉप दितना सरकार भुरग्यांच्या पालकां कडल्यान एफिडेवीट घेता. तातूंत सरकार भुरग्यांक आनी तांच्या पालकांक कांय अटी घालता. सरकारान दिल्लो लॅपटॉप कमीत कमी 1 वर्स सांबाळून दवरतले, ताचो गैरवापर करचे ना, ताचो वेवसायीक गजालींक वापर करचे ना, फक्त शिक्षणाक करतले अशें ह्या एफिडेविटांत पालकांनी बरोवन दिवचें पडटा. त्या उपरांतच हे लॅपटॉप तांकां मेळटात. तशेंच अटी मोडल्यो जाल्यार सरकारान आपल्या आड योग्य कारवाय करची वा हार्डवेराचे पयशे वसूल करचे अशें भुरग्याचे पालक एफिडेविटांतल्यान बरोवन दितात. फेसबुक, OLX स्पीकर सारकिल्या वेबसायटी वयल्यान कितल्याशाच भुरग्यांनी सरकारी लॅपटॉप भायले भायर विकल्यात. पयशे भितर उडयले. 40 कोटींची ही येवजण. आतां सवेच्या भुरग्यांक टॅबलेटी वाडटात. ती येवजण अशीच 41 कोटींची. भुरग्यांक एकदां लॅपटॉप टॅबलेटी वाटल्यो की तांकां वाली कोण? ब्युरो वांगडा रिपोर्टर स्नेहा सबनीस स्टुडंटा खातीर. श्रीपाद भाऊ आता पर्यावरण आणि रान मंत्रालय, खण नाजाल्यार पर्यटन मंत्रालय सोदता. प्राधान्य पर्यावरणाक ह्या तिनांतले खंयचे एक मेळ्यारूच गोंयाक उपेग असो भाऊचो आर्ग्युमेंट. पणजेच्या गुजराती युवक मंडळान नमो चाय वाटून मिरामार मोदीचे जैत मनयले. थंय भाऊ प्रुडंटाकडे उलयलो. मंगळारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दोन्ही खासदारांक घेवन फुडलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळपाचो आसा तेन्ना हो विशय मोदी कडेन काडटले. श्रीपाद नायक सलग 4थे फावट खासदार जाला. ज्येष्ठ खासदार आनी गोंय मोदीचे मोगाचें म्हूण श्रीपादाक कॅबिनेट मंत्रीपद मेळपाकूच जाय असो BJPचे कितलेशेच फुडाऱ्यांचो आर्ग्युमेंट चल्ला. प्रुडंटान सरळ श्रीपाद नायकाकूच विचारले. भाऊ म्हणटा पर्यावरण, खण ना जाल्यार टुरिजम गोंयाक खंयचे एक तरी जायच. खरें म्हणशी मिनिस्ट्री दिवपाचो, खंयची मिनिस्ट्री दिवपाचो, कितें दिवपाचें प्रायम मिनिस्टराचो प्रिरोगेटीव आसता. परंतु जर म्हाका विचारलें जाल्यार निश्चितपणे गोंयांक ज्या मिनिस्ट्रीची गरज आसा, ज्या मिनिस्ट्रीच्या आदारान गोंयांत आमी कितें तरी इल्लोशे गोंयाचो विकास आमी पूश करूंक शकतात अशी जर मिनिस्ट्री दिली, एखाद्याची टुरिजम आसतली, एनवायरमेंट आनी फॉरेस्ट आसतली, मायनींग आसतली, अशी हातूंत जर मेळ्ळी जाल्यार त्या मिनिस्टर गोंयांत इल्लोसो चड उपेग जातलो अशें म्हाका दिसता. चड स्ट्रेस जर ऑप्शन दिलो चड स्ट्रेस कित्याचेर आसता? ह्या दोन हेंचेर आसतलो. फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, मागीर मायनींग, टुरिजम. मंगळारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, खासदार श्रीपाद नायक, नरेंद्र सावयकार, प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी पार्टींतले कांय मुखेल पदाधिकारी नरेंद्र मोदीक मेळपाक दिल्ली वचपाचे आसात. तेच दिसा NDAचे संसदीय मंडळाची बसका जावपाची आसा. गोंयचे BJPचो पर्यावरण आनी रानां मंत्रालया खातीर उतर घालपाचो विचार चल्ला. ना जाल्यार खण खातें वा टुरिजम तरी जायच. आयतारा पणजे गुजराती युवक मंडळान मोदीचे जैत मनोवंक मिरामार नमो टी पार्टी केली. पार्टेक खासदार श्रीपाद नायक आयिल्लो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. धामशिऱ्या खांडोळ्या 4 गायो विखारी प्लास्टीक खावन मेल्यो. त्या शिवाय 3 गायो मेळच नात. गोरवाकार म्हणटात गोरवां कुंडय उद्देगीक वसणुकेच्या वाठारांत चरपाक गेल्लीं. गोरवांच्या दोतोरान येवन गोरवांचो पोस्टमॉर्टम केलो. तांच्या प्लॉटान प्लास्टिकाचे गुठले मेळ्ळ्यात. प्लास्टीक खावन गायो मेल्या आसूये म्हणून अधिकारी सांगतात, मात पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अजून दिल्लो ना. गोरवाकार आतां लुकसाण भरपाय मागतात. कुणय उद्देगीक वाठारांत चरपाक सोडिल्ल्यो 4 गायी आयतारा मेल्यो. शेनवारा चरपाक सोडिल्ल्यो ह्यो गायी शेनवारा राती गोठ्यान परत्यो येवंक नाशिल्ल्यान शेतकार तांकां सोदपाक गेले तेन्ना ह्यो गायी रानांत मरून पडिल्ल्याचें दिसलें. म्हणटरी आमी सकाळीं कितें आसा एकतो म्हणटरी ताका पुरपाचे तयारेन हांवें सगळे मनशां बी तयार केल्ले आनी हांव येयल्लो. म्हणल्यार मागीर पळयत जाल्यार ती म्हणूंक लागले आनी 4-5 जाणां आसा मेल्लीं. कशें कितें मेलें अशें दिसता तुमकां? कितें तरी तांकां विश्वास कितें तरी जालें न्ही ती गाय इतके तेंपा काय मरोना न्ही अशीं. गोरवां कुणय वाठारांत चरपाक सोडिल्ली अशें शेतकारान सांगलें. अशी वयर आसताली ती कुणय आसताली ती कुणय ती हे 2-3 दिसांकूच येयल्ली. आनी केन्ना पयली तुमी अशी मेल्या ती बीन हें जालें ती? सकाळीं तांकां काल सोडलेली सकाळीं, काल सकाळीं सोडलेली. आनी
काल सकाळी सोडलेली आनी मागीर राती येवना ती. राती तिंका बांदपाक सोदी येयल्ली ती थंय गोट्या कडेन म्हटल्यार ती हातीक मेळना धांवली. गोरवांक बीख बाधा जाली असो दुबाव शेतकारांनी उक्तायला. 5-6 जाणां गोरवां मेल्लीं आसात. तांकां कोण तरी कितें तरी घातलां. अशें कोणी गांवच्या लोकांनी मन तरी अशें हें करचें न्ही, अशें करचें न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी हाचेर सरकारानूय कितें तरी हें काडचें की गोरवां जी कोण विश घालून जी मारता म्हणजे अशी वांगडाच मरप म्हणजे विश घालून मारले अशें दिसता आमकां, म्हणून आमी तशें म्हणटा. हय, तेजेर तशें कोणी कांयच करचें न्ही अशें म्हाका दिसता. गोरवा सांबाळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पोस्टमॉर्टम केलो. गोरवांच्या पोटान व्हडा प्रमाणात प्लास्टीक आशिल्ले. प्लास्टिकेक लागून गोरवां मेल्ल्यो आसुये, मात पोस्टमॉर्टम अहवाल मेळ्ळ्या उपरांतूच मरणाचे खरें कारण कळटले. लोकांनी ह्या संबंधान कागाळ केल्या. गायी मेल्ल्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळोवपा खातीर यत्न करपाचे उतर बेतकी खांडोळा पंचायतीची पंच भावना नायकान दिले. आपल्या गोरवांक लागून आपलें पोट भरताली तेन्ना सरकारान तांकां कितें तरी मदत करची अशी सरकारा कडेन मागता. आनी तशेंच तेंचें म्हणणें आसा की कितें तरी विश खावन अशी ती मेल्या तेन्ना तेजेर योग्य कारवाई करची. खांडोळा वाठारांतले हे शेतकार दुधाच्या धंद्यार पोट भरतात. सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी लोकांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. पुलिसेच्या ANC सेलान आयतारा मारिल्ल्या 2 वेगवेगळ्या धाडींनी 25 लाखांचे ड्रग्स धरला. पर्रा काणक्या नायजेरिया कडच्यान 3.25 लाखांचे LSD धरला. हणजुण्या धाड घालून ब्रिटीश नागरिका कडच्यान 21 लाखांचे LSD आनी MDMA धरला. इतले मजगती कस्टमान दाबोळे प्रवाशा कडच्यान 30 लाखांचे 1200 ग्राम स्मगलिंगाचे भांगर धरले. दुबय मुंबय फ्लायटी वयल्यान आयिल्ल्या चेन्नईच्या 3 पॅसेंजरांक धरल्यात. आनी आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.